जेन्ना उलयतात जावं ते काँग्रेस जावं ते AAP जावं ते BJP नवी पार्टी एक आसा गोंयांत ती म्हणजे रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी RGP तुमी ही पार्टी खंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान पळयतात आनी ही पार्टी जरी तांचो एक MLA ऑलरेडी आसा फ्युचर कसो कितें हांव न्हू हेजेर कांय उलोवपाचें करना म्हाका कोणाचेर मरे क्रितीक मारपा नाका जोण्याक लागलो पार्टी कोता ते तेंगे डिसिजन तेच चयतले लोक चयतलो म्हाका म्हजे पार्टीचेर कांयच उलोवपा नाका आनी दामबाबागे हें पळय साल आहा त्या साला पळय कोण जुरामेंत घेता आनी तो पळय इसरता तो मनीस तो आमदार जाता वो हें जाता म्हाका खबर ना तेजेर जायत प्रॉब्लेम आहा तुमी म्हणटा की देवा माऱ्याक फकाणां करपा जायना जायना आमी एक जुरामेंत घेवप तुका तरी फकाण दिसता तें तुका मागीर बसता ताका लागून आज पासून सांगता तुका हांव ऑनेस्टली येयलां देवाक मानून साहेबाक मानून आनी म्हाका मरे तेजेर कितें जुरामेंत घेतलेलो आनी हांव सोंपेपणी जुरामेंत घेयना आनी दिलो जाल्यार हांव केन्ना इसरना आमचे जेन्ना हांव तर एसेंब्लीक गेलो की ना म्हजें आनीक आमी दोगांय बरे फ्रेंड आतां ते घरा गेल्यार हांव जेवपी वाले धावलेकार हय पण धावलेकार जेन्ना येयलो की ना बाबा ही चाव रोकडे म्हणपी थंय हांव मावशे येयला हांव तो मागीर म्हणटा हांव मावशी कशी तो मावशी कित्याक मराठी मावशी रे आमची हय हय बरोबर कोंकणी आमची आवय आवय म्हाका मराठी आमी कितें म्हणटा पडलें मावशी पट म्हणला तें सुद्दां म्हणा तूं मावशी येयली रे म्हणून लोक बरो एन्जॉय जातालो न्हू कोंकणी आमची आवय मराठी आमची मावशी आमी मराठीक हेट करना मराठी आमकां तितलीच हांवें मराठी केन्ना हेट केलें ना मराठी पाव तुका हांवें हावजान पासून म्हणून दाखयलें रे रे पावसा तुला येता पयसा जाला मोठा पावस जाला मोठा म्हणून नमस्कार तुम्ही पळयतात गोंयचें राजकारण विथ साईदत्त कामत आमी सदांच म्हणटात गरमी भरपूर पूण पावस मदीं मदींच मातसो पडटा लोक म्हणटात जिवा बरें दिसलें पूण मागीर दुसरे दिसाक परते आसा तशें वत येता आनी परती आसा तशी गरमी चडांत चड जाता पूण ह्या गरमे भितरच जें गोंयचें राजकारण आसा तेंय बी तशें तापत आसा कारण इलेक्शनाक फक्त 2 वर्सां उरिल्लीं आसात आनी मदीं मदीं केन्नाय आमकां ज्यो गजाली आयकुपाक मेळटात ताजेर आमकां उलोवचेंच पडटा आनी हाजे खातीरच आज आमचे बरोबर आसात गोंयचे एक म्हालगडे अ लीडर हू इज नोन फॉर एवरीथींग मिस्टर चर्चिल आलेमांव सर वी वेलकम यू टू द शो थँक्यू चर्चिल बाब सगळ्या पयलीं तुमकां जे कितें फुटबॉलाच्या ग्रावंडाचेर जो अचिवमेंट तुमचो जाल्लो आसा ताजे खातीर मेनी कॉंग्रेच्युलेशन्स थँक्यू देव बरो करूं आतां फुटबॉलाचो कितें प्लॅन मुखाल्लो मुखाल फुटबॉल आतां ISL न्हू ISL पूण आज आमी फुटबॉलाचेर चड कांय उलोवपाक नाका म्हाका दिसता जे आमचे व्ह्युअर्स आसात तांकां फुटबॉलाचेर एक्चुअली खूब कितें तुमचे कडल्यान आयकुपाची गरज आसा तूं सामकें उमळशिकेन वाट पळयता केन्ना काय तुमी पळयतले आनी केन्ना काय आमकां नेक्स्ट मॅची पळोवपाक मेळटल्यो पूण आमी जर राजकारणाचेर जर पळोवपाक जर गेले जाल्यार वेर इज चर्चिल आलेमांव टुडे आयक हांव तुका ISLाच्या बाबा सांगता जेन्ना आयज जी आमची टीम ISLाक गेल्या म्हूण आख्खे म्हजे मोगाचे गोंयचे भाव आनी आख्खे गोंयकार हूंय आयिल्ले भाव सगळे हॅपी जाल्यात हय कित्याक आतां सगळे गोंयकारांक एक ISL म्हणटा हे फावटी कळटलें कितें तें कित्याक आमी चॅलेंजर समजला आमी चॅलेंजर म्हणजे आमकां ती केन्ना डिफीट पडली जाल्यार आमकां निंदेवंक पडना आनी आमकां कितें तें आमकां तें फुटबॉलूच मुखार व्हरपा जाय तुमी तशें चॅलेंजर म्हणलें चर्चिल आलेमांव होय एक लोक चॅलेंजर म्हणूनच वळखतात फाटल्या इलेक्शनाक यू हॅड टू फेस डिफीट सो तुमी जेन्ना चॅलेंजर म्हणटात तेन्ना 2027च्या इलेक्शनाक कशें कितें तुमी पळयतात चोय इलेक्शन पळय म्हणटा तें अप एंड डावन आसता समजला न्हू आतां एक प्रॉब्लेम आहा हें जें पळय EVM मशीन आहा न्हू तें तरी बंद जालें जाल्यार हांव तुका इलेक्शनाचो रिजल्ट सांगपाक दिता तुमी स्ट्रेट अवे जे पर्यंत 2012 हांवें सांगलें एकलो बॉब मारपी हांव हें EVM मशीन म्हणटा तें मॅनिपुलेट करता
आनी तेन्ना हांव इलेक्शनाक कितें जालें म्हणलें हांवें जेन्ना हांव MP आशिल्लो MP येवन हांव नावेली इलेक्शनाक बसलो आनी नावेली इलेक्शनाक हांव 5,500 वोटांनी जिखलां आनी ते नावेली आसलो तो 5 वर्सां थिंगा तो MLA पूण हांव तेन्ना लोकांनी म्हाका 5,550 आनी 5 वोटां म्हाका तेन्ना जिखयलो उपरांत म्हाका काँग्रेसीन भितर घेतलो हांव काय काँग्रेसीन भायर सरना पूण तेन्ना म्हजेर एक थिंगा एक स्टिंग ऑपरेशन केलें हिंगा दिल्ली आनी हांवें कांयच करून हांव इनोसंट जालो म्हाका सस्पेंड केलो तेमी आनी मागीर म्हाका तेमी कमिटी काडरी सांगलें हांव क्लीन मॅन म्हूण म्हाका कांय ना आमी सॉरी म्हूण म्हाका तें सांगता मागीर हांवें तेन्ना भायर सरलो आनी हांव काळान येयलो आनी नायिल्ले बसलो आनी हांव 5,500 वोटां म्हाका लोकांनी लीड दिलो लोकांक पूण हांव कितें म्हणटा जेन्ना हांव काँग्रेसीची तिकेट घेता आनी नावेलीच्या इलेक्शनाक बसता आनी हांव MP आसून हांव काँग्रेस हांव एक चर्चिल आलेमा म्हूण हांव थिंगा जे 5 वर्सांचो कॅन्डिडेट जिखपी आनी इतलो चीफ मिनिस्टर जावन हांव ताका देंवयतां आनी हांव जेन्ना थिंगा इलेक्शनाक बसता काँग्रेस तिकेटीचेर आनी हांव इलेक्शनाक थिंगा पडटां लोक सगळो म्हजे बराबर आहा तोडटा लोक म्हजे बराबर आहा आनी ओपोनेंट आहा ते तेन्ना हें काडा रेली काडा ते रसूच अरे म्हण एक केशें लोक म्हण केशें आतां तुज्या गेल्या रिजल्ट मडगोज आमदार ताका सांगता तो जिखेल म्हणून अरे कितें को जिखतलो लोक मुगे बरा फिक्सिंग तेच दिसाक हांवें सांगलें बाबा हें EVM मशीन पळय म्हणटा तें मॅनिपुलेट कोता आनी वोट गेलो लोकां गेले हेजेर ना हें मशीन सांगत तो जिखता तेन्ना कितल्या लोकांनी म्हाका म्हणलें अरे हो चर्चिल इलेक्शना पड म्हूण इग्नोरन्स उलयता काय म्हणून चर्चिल पळय म्हणटा सेकंड राव पास जाला एज ऑफ 13 इंग्लीश मागीर कॉरेस्पॉन्डंट सगळें केलें शिकोवप म्हणटा मरे कितलें आशिल्लें म्हण न्हू तुगे तरी कॉमन सेन्स ना तुगे शिकोवप कित्याक कोन्ना केन्ना आयकलें आदल्याचें शिकोन बुरूत म्हणटाय तें सामकें शिकून बुरूत आनी आमकां ते लोक रस्त्याचेर पळोवपाक पळयला न्हू फंक्शनांनी पळोवपाक मेळटात आज तुगेलें एक तरी कॉमन सेन्स तरी तुगे चलना जाल्यार तुका कितलो शिकेल म्हूण तूं खंय पावंक शकना ताका लागून आमकां सायबीण मान वालांगाड सायबीण मान जेजून आनी दामबाबान आमचे ते तकल्यान मुगे कितें घातलेलें आहा जे मुगे कितें पड चलता आज पासून तें मुगेल्या लोकांन मानून घेतलां आज हांव सावथाच्या लोकांनी म्हाका 2 पाटी लोकसभा निवडून दिला आनी बिस्तो न्हू हांव तेन्ना चर्चिल आलेमान बसला एडवर्ड फलेराक तेन्ना हांवें 65,000 देंवयला पूण आयक मागीर म्हाका काँग्रेसीन भितर घेतला मागीर आंगले म्हणटा ताका हांवें 75,000 देंवयला रमाकांत आंगले ओके हाजो हो लोक पळय आहा तो म्हजे बराबर आहा मागीर हांव पाटी मुखार गेलो हांवें बाबूसो गांवकार म्हणून एक हिंगा दवरलो नॉर्थाक MP मुगेल पार्टीचेर जेडीपीचेर 80,000 वोट घेतलो ताणें आज पासून हांव खंय तरी गेलो म्हजे बराबर लोक आहा 25 दिसा पळय तुका खबर आसतली ISL चल्ल्या खूब तेंप जालो कोण गेमी लोक जायना 10,000 पासून जायना 5,000 जायना 3,000 जायना 2,000 पासून जायना लोक चल तुमच्या नांवाचेर सगळे लोक जमले पयर हांवें एक स्टेटमेंट दिलो लोकांक म्हज्या मोगाल भावान म्हूण तुमी म्हाका हे सपोर्ट करा ही गेमीक आनी तुमी व्हडले हेणे येयात म्हणून खंय आमगेले राय ग्रावंडाचेर 8,000 कॅपेसिटी पूण थिंगा 8,000 लोक येवन पॅक जावन 10,000 मायज लोक जालो चयला केन्ना चयला सामकें सो लोक चर्चिला बरा आहा आनी चर्चिल लोकां बरा आहा लोक नासतना मुखार रावंक जायना म्हणजे आयक लोक नासतना मुखार रावंक जायना म्हाका लोक तर येना जाल्यार हांव देंत पडोवंक शकता अशें मुगे अशें हांव मनीस लोकांलो कनेक्शन म्हणटा तशें
म्हाका लोक नासतना रावंक जायना. म्हणजे तुम्ही म्हणतात की आता 2027 इलेक्शनाक तुमकां पार्टी लागना, यू वील कंटेस्ट विथ द चर्चिल लेमा, यू वील विन एज अ चर्चिल लेमा. आतां तरी हांव तरी पार्टी तरी म्हाका तरी तिकेट म्हणजे बरी पार्टी दिता. ते पार्टी बरे पार्टीचे म्हणजे एक व्हडलो प्रश्न येता की वॉट अबाउट बीजेपी. फाल्यां बीजेपीन सांगलें की चर्चिल लेमा टिकेट अरे दिता बाबा पळय हांव तुका एक कितें सांगू, हय. बीजेपीचो आज आतां चीफ मिनिस्टर आहा न्हू, तुम्ही वचून मेळटा परत तो म्हजो फ्रेंड. हय फ्रेंड सर्कला पळय म्हणटा थिंगा पार्टी लागना, कळ्ळें न्हू. पर्सनल कनेक्शन. पर्सनल. आतां तूं म्हाका सांग, वाजपेयी वॉज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ म्हगेलो, पण तो पार्टी कितें येयलें बीजेपी. आतां तुवें चयलां आसतलें आमची काँग्रेस पार्टीची सोनिया गांधी. हय सोनिया गांधी, एडवाणी जावं मोदी बाराबोट एक टेबलार जेयता, माती ती पार्टी गेली. तूं म्हाका सांग रे, केन्ना एक जेवण आसता, त्या जेवणाची बसत ती पार्टी जॉयन जाली. लोक सदां सगळो क्वेश्चन मार्क म्हणटाले खऱ्यांनी अशें जाता. आनी आज जेन्ना चर्चिल लेमान हो स्टेटमेंट दिलो, म्हाका दिसता लोक आनी आमचे जे व्ह्युअर्स आसा तांकां हें पडटलें की जें कितें पळय थंय एसेंब्लीक किंवा पार्लमेंटाक चलता ताज्या फाटल्यान एक रावंड टेबलाचेर सगळ्या बरोबर च्या पितात आनी जेवतात. जेतात. पूण पार्टी इज अ सेपरेट हय आनी फ्रेंडशीप इज अ सेपरेट. करेक्ट. समजता न्हू. आतां तूं म्हाका सांग, आतां सोनिया गांधी जायते फावटी आमची सोनिया गांधी काँग्रेस पार्टीची मनीस हाल्या वचोन आमचे मोदी बराबर जेयली, पूण ताका जॉयन जाली ती अशें जाता ना, शक्यच ना. आतां आमी वयता भितरल्यान तरी खबर ना, भायल्यान आमी सांगपाक शकना. प्रेसिडेंट पळय डॉक्टर प्रमोद सावंत पळय आहा, तो एक बरो म्हजो फ्रेंड सारको. तो फ्रेंड म्हळ्यार हांव ताका मानता बरो, कित्याक तागे बापूय बाजो म्हजो फ्रेंड. बरे सारके उगत्या मनाचे मनीस ते, समजला न्हू. सो तो एक म्हजो फ्रेंड म्हणून हांव वयता. म्हणटा हांव कितें बीजेपी जॉयन जालो अशें कितें आसता. हिंगा पारीकार सोंपलो आज. पारीकार आसतना हांव एम एल ए आहलो. ओके. पारीकारान म्हाका सांगलें तुका आपण मिनिस्टर कोता, पूण तूं बीजेपी जॉयन जावनाका, मिनिस्टर जाव. हेच जाग्याचेर हांवें आख्खे आमगे बाणावलेचे क्वेश्चनचे लोकांक आपण हाडलो. 2017 तुमी उलयतात. हय. 1000 लोक मागीर हांगा येयले भुरगे सगळे. हांवें ताका सांगलें अशें म्हाका पारीकारान सांगलां तुका भायरून आपण मिनिस्टर कोता, कितें करपाचें. सगळे म्हणले वच. दोग तीग जाणां मुखार आनी ऑब्जेक्ट केलें. हांव वचूंक ना. म्हणजे तुमच्या लोकांनी हांगा 2-3 जाणांनी ऑब्जेक्ट. तीग जाणी आख्खो 1000 लोक वच म्हणले. म्हणजे भायर रावन मिनिस्टर म्हाका. आमगेलें कितें आसता, हांव पार्टीचे कोंत रोवलें ना खंयचेच, पूण ही कॉन्स्टिट्युएन्सी पळय आमची, खास करून तुमी सालसरीचे उलयता. सालसेटचे ही कॉन्स्टिट्युएन्सी बाणावले जावं वेळे, बाणावले आनी वेळे आनी नुवें, हे 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीक न्हू तूं तरी बसतलो जाल्यार काँग्रेसीस्ट पार्टीचेर तुका तूं इंडिपेंडंट पासून बसतलो जाल्यार गूड. हे 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीक समजता न्हू. हय बरोबर. तूं इंडिपेंडंट बस नाजाल्यार काँग्रेस पार्टीचेर बस, तूं जिखता. तुमचे आता हांव हिंगा दोन पार्टी हांव इंडिपेंडंट बसून जिखला. हय. एक पार्टी काँग्रेसी जिखला बाणावल्यान. हय. नावेल्यांत हांव इंडिपेंडंट म्हणजे हांव बसलो जिखला. सो प्रॉब्लेम कितें आहा, थोड्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी पळय आहा त्यो तुका बीजेपी जावपाक शकना. कित्याक लागून दिसता तुमकां? आतां ते कितें आदल्यान गेले ते थोडे कितें आसता, तो लोक केसो तो तयार जायना वोट घालपाक. कित्याक काय ना, आतां तूं चोय लास्ट टायम सगळे आतां तूं जाणा ममता बनर्जी म्हणटा थिंगा सारकें किंग खंय. आमकां ते कोण येयले मेवले आनी आमकां TMCचे आमी घेतले भितर. TMC मानून गेले ना. हांव 1000 वता पळय, ते 100 वता पळय. म्हणजे बुद्धू तुम्ही म्हणटा तेन्ना पार्टीचो फरक खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लो, ताजे खातीर तुमी लास्ट इलेक्शनाक तुमकां डिफीट आमी हिंगा NCP तरी मानता. हय. आमी NCPचे जिखल्या. हय. पण आमी ते पार्टीचेर पळय न्हू. सो ताका लागून हांव कितें सांगता, द बेस्ट इज द इंडिपेंडंट. जरी तरी कोण बरी पार्टी आपयली, समज हाल्या काँग्रेसीन आपयले, आमी काँग्रेसी बसूंक शकता, काँग्रेसी वचपाक शकता. बट आज जर काँग्रेसीची जर परिस्थिती जर पळयत जाल्यार लोक मातशे म्हणजे अशें उलयता तशें उलयता, खास करून ऑपोजिशन फक्त तीग ना 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 तुमकां कित्याक लागून अशें दिसता? चोय कितें आसता, एक पावटी मरे हांव म्हाका एक्स MP जॉन आहा तो म्हाका घेवन एक पावटी हेजी बरी गेलो
कोणा बरेक पुजारी म्हण एक आहलो लिडर काँग्रेसचो हे जोडलें ताका हें आहलें म्हूण तेजे बरें म्हाका वयलो की काँग्रेसीन जॉयन जावपाक तो म्हणटालो ना आनी ना तूं आपा घेयना आनी कितें आनी म्हणटालो तूं जाणगा म्हणटालो काँग्रेस म्हणटा इज द बीग ओशन तें ओशन म्हणटा काप जायना सारकें ओशन काप जायना तें म्हाका तेणें तेन्ना हें घेवन एंट्री घेवन ना बरें हांव म्हण इंडिपेंडंट पासून जिखलो पूण आज तो पुजारी काँग्रेसींतलो भायर पडलो आहा पार्टी मरे कोण येतलो कोण वयतलो तें सांगूंक जायना आनी तुका एक सांगता हांव पार्टीचेर एक ओट आहा समज तूं आमगे एक कॉन्स्टिट्युएन्सी एक 2000 तो 3000 ओट आहा पार्टीचो सारको ते काँग्रेसीचे म्हूण खंय वचना हय 2000 तो 2-3 आसतलो पूण हेर वोट तुगे पर्सनल जाय समजा न्हू आनी आमचे बाणावले मोगाल लोक पळय आहा तेणें आमकां तेमी खूब पार्टी निवडून हाडला मुगे बाणावले मोगाल लोक आनी नायले लोक म्हाका सोडूंक शकना त्या लोकांचो म्हज्यान उपकार करपा जायना आनी बाणावले लोकांचो म्हज्यान आमी आमगे फॅमिली पासून सांगून दवरला आमगे बुकाचेर पासून बरयता हांव बूक बाणावले लोकांक आनी नायले लोकांक मागीर सोडपा जायना बाणावले लोकांक चड करून सोडपा जायना कित्याक बाणावले लोकांक लागून आज एक हिस्ट्री गोंयांत उरली आहा बाणावले लोकांनी दिल्ली आहा ती जेन्ना हांव पयलोच आमदार जावन पयलो हांव क्रिस्तांव मुखेलमंत्री जावन गेलो ही हिस्ट्री गोंयांच्यान व्हरपा जायना आनी ही हिस्ट्री तरी जाली जाल्यार हो बाणावलेचे लोकांचे मोगाचे लागून तेमी म्हाका इतले वतान निवडून हाड म्हूण हांव जाला हें म्हज्या आनी बाणावलेकारांक केन्ना लायफ आयस रावपा जायना आनी आमी कांय बरोवन दवरला आमगे बुकाचे पासून बाणावले लोकांक रावपा जायना तेजे भाशेन आमकां नायले लोकांक रावपा जायना आनी गोंयच्या लोकांक म्हणजे रावपा जायना कित्याक म्हाका 2 पार्टी लोकांनी लोकसभा निवडून दिला तुम्ही बाणावलेचो उल्लेख करता आसतना मदीं मदीं हांगा नावेलेचे उलयले आनी तुमगेले नावेले बरोबरय क्लोज कनेक्शन आसा सद्याक नावेले मतदारसंघ बीजेपी बरोबर आसा फाल्यां समजा अशी परिस्थिती जायली की तुमकां नावेले वचचे पडले कंटेस्ट करचे पडले वील चर्चिल आलेमांव ओन्ली कंटेस्ट फ्रॉम बाणावले ना म्हाका हांव तुका ओपन सांगता नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सीक हांव वचपाक शकना कित्याक मुगेली एक मुगेले 5 धूव एक पूत मुगे खंयची धूव पॉलिटिक्सान येयली ना पूण एक धूव एक इंट्रस्ट आहा पॉलिटिक्साची ती मुगेले पार्टीचे मुगेले फुटबॉलाची सीओ ती पयल्याच सीओ जाला आनी तें ऑल इंडिया फुटबॉलाचे एक्सको तें पयले फावटी आफ्टर 83 इयर्स सो तेका इंट्रस्ट आहा आमगे एकले चेडवाक पॉलिटिक्साचे आनी तें थिंगा बसलें 100 त्या पडाचे 100 वोट्स 2012 100 वोट्स दॅट्स ऑल सो तेका लोक थिंगा मानता आय कॅन नॉट गो देर तें बसतलें थिंगा सो शी वील कंटेस्ट फ्रॉम नावेले यू वील ऑलवेज कंटेस्ट फ्रॉम बाणावले एक फॅक्टर जो दुसरो हांगा आसा तो म्हणजे आम आदमी पार्टी तांणी लास्ट इलेक्शन कंटेस्ट केलें बाणावलेचे वेळेची सीट जिखून आयले आनी आतां सद्याक बाणावलेची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती आम आदमी पक्षा कडेन आसा वेन्झी मानले कॅप्टन वेन्झी वेगास इज द करंट एमएलए ऑफ मानले पूण खंयचे वटच्यान तुमी पळयतात कारण वेन्झी वेगास म्हणटा आपण हांगा खुबसो डेव्हलपमेंट केला लोक फक्त बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीक पयलीं रस्त्याचेर डांबर घालप आनी लायटी घालप डेव्हलपमेंट म्हाका म्हजे तोंडान चिव घालून म्हाका कोणाचेर हें घालपा नाका आरोप घालपा नाका कोण कितलो डेव्हलपमेंट केला ते तो जाणा आनी लोक जाणा न्हू पूण म्हगे इंट्रस्ट आहा बसपाक बाणावल्यांत आतां तुका तूं आतां हारेबांदावल्यान येयला हारेबांद पयलीं कितें आहलो हारेबांदान कितें केलो जो पळय बाणावल्या हांवें पळय डेव्हलपमेंट केल्लो आहा तेजे भायर एक वर्स डेव्हलपमेंट केलें म्हणून म्हाका दाखय मरे आनीक 3 वर्सां बाणावलेकारांक तो रेमी म्हूण तो एकलो हे आहलो सरपंच आहलो तेन्ना रेमी तो येयन म्हूण तेणें सांगलें म्हाका अरे जाता जाल्यार एम एल ए बाबा आमगे एक हें दी आमगे एक बाणावलेकारांक पार्किंग प्लेस कर रे रेमीगे उतराचेर थिंगा एक पार्किंग व्हडली प्लेस करून दवरलें तुमी ते बिचाचेर पार्किंग आसा ते म्हणटा व्हडली ना वय बिचाचेर आयना व्हडली पार्किंग करून दवरला तेंगा सगळें हें घालपाक आतां आयकोता हांव हो सरकार तेजेर थिंगा कितें ती पार्किंगाक पे पार्किंग करता म्हूण कितको पे पार्किंग करता तूं कोणाक पे पार्किंग करता बाळगारांक पे पार्किंग करपाचें हांवें ते तेंका पे तो ग्रावंड केला तो तेंका फ्री केल्लो मरे हाव यू आर गोइंग टू चार्ज फॉर देम वॉट
ते कोण रे भायले लोक तो हे तुम्ही म्हणतात की थंय समजा जर तर अशी परिस्थिती आयली इट विल बी इन्सल्ट टू ऑल द बाणावलेकार. ऑफकोर्स तो हांवें तांकां पार्किंग प्लेस केल्ली बाणावलेच्या लोकांक थिंगा तो एक रेमी म्हणटा थिंगा सरपंच आसलो तो म्हजे बरोबर येयलो पात्रांव आमगे एक पार्किंग प्लेस कर रे म्हणून हांवें ताका पार्किंग प्लेस केली ती बट नॉट टू चार्ज कितें न्ही. आतां आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत पळय चीफ मिनिस्टर पद तो लोकांक लागून जाय तें करपाक सोदता आनी केलोल्याचेर तुमी म्हाका खबर ना तो म्हाका दिसना म्हाका दिसना तो तेंको पे पार्किंग घेतलो म्हणून म्हाका दिसना तेणें केन्ना केलें ना ही वस्तू तसली वस्तू ते करपाक हेंच ना. तो सीएम न्ही म्हणजे कोणे केला दिसता तुमकां इज इट म्हाका नांव सांगपा म्हाका नांव सांगपा ना कोणाची म्हाका ती कोणाची घेयनाका साहेब म्हाका तें कोणाची तोंडान घालनाका हांव तें तोंडान म्हाजेर कंट्रोवर्सी करपाक तेकना आनी आय एम नॉट अ कंट्रोवर्सी मॅन नाव. ओके. बाणावले ह्या वर्षी ल्हानपणांतल्यान येता कारण म्हजी मावशी बाणावले रावता. हांवें खारेपणाचेर सदांच तो डेव्हलपमेंट पळयला. हांवें बाणावले गांवांक जश्यो जश्यो वेगळ्यो वेगळ्यो गजाली घडटात रस्ते नवे तयार जातात ते सगळे पळयल्यात आनी तुमी तशें म्हणलां तो फॅक्टर हांगा इम्पॉर्टंट आसाच पूण त्याच बरोबर आमी जेन्ना पार्टेचे उलयतात आनीक एक फॅक्टर तुका एक सांगता तुका एक सांगता तूं म्हाका बाणावल्यांत खंयचें कितें न्यूज जालां तें म्हाका दाखय. तूं ओल्डे वच एक बांद आसलो इगोजेचो तो बांद बांदता आसतना कितें जालें एक म्हगेलो कन्सल्टंट तेगे मिस्टेक जाली तेणें थिंगा हेजें उदक सोडना तेजे कडेन मळो व्हडले पेजे वॉट्सॅपाचेर व्हडली हें केली की चर्चिलान हें केलें तें केलें आनी तो बांद मळो म्हणून तेजो कितें तें उदक सोडना म्हणजे आयज तो थिंगा तो बांद पळोवपाक आख्खे गोंयांत जे पळय कोण पळय न्हंय काजार जाता ती काजार थिंगा फोटो काडपाक वयता तो वचून तो बांद पूण आतां बरो जाता कोण सांगना आपल्या बरो जालो मो बांद वायट जाता तेन्ना उलयतालो उरता पूण ते प्री वेडींग फोटोशूट किंवा पोस्ट वेडींग फोटोशूट तातूंतल्यान जो पळय फाटलो डेव्हलपमेंट दिसता तो ऑब्वियसली तो लोकांक कळटाच आसतलें की तो चर्चिल आलेमावा खातीर थंय जाला म्हणून कोण दाखोवन कोण दिनाका बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली एवरीबडी नोज आख्या लोकांक खबर आहा. आतां चोय फुटबॉला वतना कार्मना ग्रावंड हांवें पारीकर आसतना सेक्शन गेल्लो कार्मना ग्रावंड पारीकर सेक्शन गेल्लो आनी तो प्रमोद सावंतान कंटिन्यू केलो. आज कार्मना ग्रावंड चालू जाला. सो दॅट वॉज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ चर्चिल आलेमावा. ऑफकोर्स आय डन इट एट माय ओपन बूक जाल्यार चेक करपाक जाता नो बडी चर्चिल आलेमाव आनी पारीकारान म्हाका तो सेक्शन केल्लो आनी आतां प्रेसिडेंट प्रमोद सावंत आहा तेणें म्हाका कंटिन्यू करून तो दिलो. आतां हांवें एकूच म्हजें काम जालें ना म्हणटा हांवें बाणावलेच्या लोकांक एक आमकां थिंगा हेल्थ सेंटर ना हांवें नावेलीच्या लोकांक एक हेल्थ सेंटर बांदला तुजो केद आहा तो हेल्थ सेंटर थिंगा तुगेले डायलिसीस बी थिंगा कोता वचून पळयात तेणी नावेली पडे व्हडलो हेल्थ सेंटर बांदला तो चर्चिल आलेमान बांदला थिंगा आतां हेल्थ थिंगा सगलें हें बी जाता कितें डायलिसीस बी थिंगा कोता तेसलो हेल्थ सेंटर बांदपाक हिंगा वचपाक हांवें हिंगा प्लेस घेतलेली आनी ऑलरेडी सेंक्शन जाल्लो. आज कोण आमदार तेका तें करूं जालें ना मरे सेंक्शन केल्लो करून जायना जाल्यार कितें करतलो. हेल्थ सेंटर म्हणटा इम्पॉर्टंट न्हू लोकांक पूण आमदार हेल्थ सेंटर म्हणटा हेल्थ सेंटर म्हणटा इम्पॉर्टंट न्हू. पूण आमदार तर सांगता की आपण ऑलरेडी हांगा खूब सब प्रायवेट अरे बाबा ते सांगता तें लोकांक वयता रे कितें म्हाका सांग म्हाका तेजें कांय नाका पूण हांव तुका सांगता जो हेल्थ सेंटर पळय हांवें पळय पास केल्लो आहा थिंगा आनी तेन्ना हो जेवियर पळय आहा जेवियर एक सरपंच जेवियर आतां प्रेसिडेंट सरपंच आहा तो हांगा सरपंच पळय तेणें म्हाका तो जागो दाखयल्लो तेणें जेवियरान म्हाका तो जागो दाखयलो तेजेर हो एक हेजो जागो आहा म्हगेलो प्रोविदोरियाचो तेन्ना प्रोविदर जागे आहले आतां प्रोविदर जागो हांवें हेल्था मिनिस्टर हांकां बी हाडून त्या जाग्याचेर तो हेल्थ सेंटर बांदपाक केल्लो आहा. आतां कित्याक जालें ना म्हाका खबर ना 3 वर्सां जालीं आनी इलेक्शन येवपा जालें तुमी म्हणटा जरी तरी एक तरी पास केलोली तरी तुका जायना. एक तो आतां तेन्सान तो आतां हो चालू जाला हांवें तर ते कार्य म्हूण तेका थंयच्यान आतां कार्य म्हूण तो येतो कन्सल्टंट तो तेका बॉब मानमान आतां तेणें तो परमणीचो ग्रावंड चालू केला कॉमेर्स करपाक
तुम्ही म्हणता इज इट अ फेल्युअर ऑफ द गव्हर्नमेंट काय करंट एमएलए सिटिंग इन द हांव कोणाचेर म्हाका क्रितीक मारपा नाका प्लीज म्हाका क्रितीक मारपा नाका हांवें सगळे फॅक्ट सांगिल्ले तुका तुमच्या फॅक्टा वेल्यान म्हाका दिसता जे विवस आनी लोक आसा तांकां कोणाचेर जो पळय ठोमणो बसपा जाय आशिल्लो तो बसलो म्हणून कळ्ळो म्हाका हांव कोणाचेर क्रिटिका माना पूण जेव पळय हांवें वस्त केल्या बाणावलेचेर तूं चोय तूं थिंगा आमची इगोर्जेक वच मुखा वयल्यान हें चोय केदो रोड करून हांवें बाणावलें पेडार कितें केल्लें आहा तें सो म्हजो डेव्हलपमेंट लोकांक दिश्टी पडटा म्हजो डेव्हलपमेंट केल्लो हांवें तो चोय जेन्ना हांव आमदार आहा तेन्ना हांवें 3 हें बांदले कितें बांदले 4 हें ब्रिजो हय आसोल ना ती काबेलोसी 65 स्पेन हय केदी ब्रिज ती बांदल्या हय तेलावली वारका बांदल्या हय हे पयलीं बांदलें काय म्हणाले सो म्हाका कित्याक म्हाका जाय डेव्हलपमेंट आमकां पॉलिटिक्सान चोय हें म्हजें घर पळय आहा तें घर तशें आहा हांवें म्हजें घर करपा नाका कित्याक आमी आसलोले मनीस आमकां कितें आमकां लोकांक म्हाका पॉलिटिक्सान कितें पयशे करपा नाका म्हजें पॉलिटिक्स म्हणटा तें एक लोकांक सेवा करपाची आनी ताका लागून लोकांनी म्हाका ना आनी आज पासून हांव 760 आतां कितलो गोडे आसा पळय हांव सामको घट म्हणून कळटा आनी हीच घटसाण परत एक फावटी म्हाका दिसता लोकांक गोवा असेंब्लीक जाय काय नाका हें 2027 कळटलें हय पूण तुमकां हांव एक उदळ प्रश्न विचारपाक वतालो तो कंटिन्यू करता आमी पार्टी लायनीचेर जेन्ना उलयतात जावं ते काँग्रेस जावं ते एपी जावं ते बीजेपी नवी पार्टी एक आसा गोंयांत ती म्हणजे रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी RGP तुमी ही पार्टी खंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान पळयतात आनी ही पार्टी जरी तांचो एक एमएलए ऑलरेडी आसा फ्युचर कसो कितें हांव न्हू हेजेर कांय उलोवपाचें करना म्हाका कोणाचेर मरे क्रितीक मारपा नाका जोण्याक लागलो पार्टी कोता ते तेंगे डिसिजन ते चयतले लोक चयतलो म्हाका म्हजे पार्टीचेर कांयच उलोवपा नाका पार्टीचेर उलोवपाक नाका हांवें पार्टी केल्यो 2 पार्टी एक पार्टी 3 पार्टी UGDP केली तेन्ना हांवें 5 आमदार हाडले हय ओके मागीर ते आमदार कितें हिंगा थिंगा धांवता म्हूण तेन्ना सोडले मागीर हांवें काडली सेफ गोवा 2 आमदार येयले हांव आनीक हिंगा तो रिजिनल तुमचो कुट्टरी 2 आमदार येयले हांवें पार्टी करून खूब चोयलां लास्ट मुमेंट कितें जाता पार्टी केली की ना मागीर सपाच करून धांवता तूं जाम जाता मागीर तूं जाणा हांवें ऐसा चर्चिल आले म्हूण एडवर्ड फेजराक तेन्ना पळय 60 वायट तेन्ना देंवयला तेन्ना हांवें कालापाक तेन्ना सपोर्ट करून कालापाक निवडून दिला दोगांय गेले आमी MP म्हणून कालापाक सपोर्ट हांवें केलो तेन्ना त्या छडल्यान आमकां कालाप केन्ना MLA जाल सांग वो कितें जाल सांग म्हाका ताजे फाटल्यान म्हाका दिसता एक खुबशी व्हडली स्टोरी आसा फ्रॉम MGP ही केम टू ना तें नाका पूण जाला केन्ना पद जाला ना नेवर आय दॅट टायम आय सपोर्ट कालाप आनी आमी दोगांय MP गेल्या कालापाक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी तो लॉ मिनिस्टर जालो नांव दवरलें हय म्हणजे एक नांव व्हडलें उरलें एक लॉ मिनिस्टर म्हणटा हय तेजे हाडल्यान तो पद तो इलेक्शनाक येयलो ना कित्याक येयलो ना तें हांव नगो फाटीं पसून गेल्ले वर्साक लोकसभा इलेक्शनाक बशिल्लो पूण थंय नॉर्थ गोवा कांय जालें ना तें एनीवे आमी ताजेर उलोवपाक नाका सद्या ना 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 हांव म्हणटा कितें थंय कितें आसता मरे देवा बरें केन्ना सांगणें कोत्ता आमी हय देव एक मुर्ती म्हणून सजमता आमी जिथे देव आमी कोणें पडयलो ना मुर्तीचेर आमगे बाट न्हू आनी दामबाबागे हें पळय साल आहा त्या साला पळय कोण जुरामेंत घेता आनी तो पळय इसरता तो मनीस पत्तो आमदार जाता वो हें जाता म्हाका खबर ना तेजेर जायत प्रॉब्लेम आहा तुमी म्हणटा की देवा माऱ्याक फकाणां करपा जायना आनी तुका हांव सांगता हांवें आनी तुवें कोणें जिते देवा पळयलो ना आमी मुर्तीचेरच आमगेलो विस्वास आहा सो तेजेर आमी एक केन्ना जुरामेंत घेवप तो एक भावार्थ तेजेर आमी एक जुरामेंत घेवप तुका जर फकाण दिसता तें तुका मागीर बसता ताका लागून आज पासून सांगता तुका हांव ऑनेस्टली येयलां देवाक मानून सायबाक मानून आनी म्हाका मरे तेजेर कितें जुरामेंत घेतलेलो आनी हांव सोंपेपणी जुरामेंत घेयना आनी दिलो जाल्यार हांव केन्ना इसरना हो बोवा फाटल्या इलेक्शनाक जाल्लो सगळ्यांनी वचून देवा माऱ्याक सोपूत घेतलो आनी मागीर काँग्रेसींतल्यान फुटले BJP गेले आनी तेन्ना मागीर खुबशे जाण आमदार कोण तरी म्हणले आपूण देवा कडेन उलयलो हे खूब ते सगळे हें जाल्लें आसा बेसळ जाल्लें आसा ताजेर म्हाका दिसता ऑलरेडी तुमचें रिएक्शन कितें तेंय आयिल्लें आसा पूण हांव तुमकां दुसरो एक म्हत्वाचो प्रश्न विचारपाक सोदता तो म्हणल्यार आज एक परत खंय तरी बोवाळ जाता की जे पळय आदले आमचे सामके खरेगार म्हणजे म्हालगडे जे लिडर्स आसात
जावं चर्चिल आलेमांव त्या वडच्या मदीं आयकुपाक येता की बाबू आसगांवकार म्हणजे हे सद्याक लिडर्स असेंब्लीक नात. पांडुरंग मडकयकार खंय तरी आवाज करता, त्या सायडीन लक्ष्मीकांत परसेकार खंय तरी आवाज करता, किंवा जे कोण बाकीचे आनी कोण अशे लिडर्स आसा ते आवाज करता. एक वडच्या लोक म्हणटात की आमकां ह्या सरकारा मुखार ते एक्सपिरियन्स लिडर्सच जाय. हे तुमी कशे तरेन पळयतात? पळय आतां हांव आसतालो न्हू असेंब्लींत, म्हजो तूं आवाज आयकतालो सदांच. आनी चर्चिल बाब असेंब्ली आसप म्हणल्यार मोर देन अ असेंब्ली इट वॉज कायंड ऑफ अ एंटरटेनमेंट कशें. एक तुमी आनी दुसरे रवी नायक, खास करून तुमी जेन्ना दोगांय उलयतात तेन्ना लोक सामके मुद्दम युट्यूब ओपन करून पळयताले, टीव्ही ऑन करून पळयताले. पळय पॉलिटिक्सा भितर आसतालो सदांच. म्हजो एक कितें मरे, तूं आतां हिंगा आहा उलयत कितें मायभास कोंकणी. हय म्हजो एक हेतू, म्हाका पॉलिटिक्सान येयला जाल्यार म्हाका कोंकणी टायमाचेर हांवें पळय कितें काम केलां हांव जाल्यार आमकां कोंकणी मेळना. तेन्ना दोन पार्टी न्हू, मराठी आनी हे. तेन्ना काला मराठी न्हू साजिकला बी, सो आमी कोंकणी घेतली. आमचे जेन्ना हांव तर असेंब्ली गेलो की ना, म्हजें आनीक आमी दोगांय बरे फ्रेंड. आतां ते घरा गेल्यार हांव जेवपी वाले धावलेकार दवळेकर. हय पण धावलेकार जेन्ना येयलो की ना, बाबा चाव रोकडे म्हणपी थंय हांव मावशी येयला हांव तो मागीर म्हणटा हांव मावशी कशी तो मावशी कित्याक मराठी मावशी रे आमची. हय हय बरोबर. कोंकणी आमची आवय. हय म्हाका मराठी आमी कितें पडलें मावशी पट म्हणला तेका सुद्दां म्हणा तूं मावशी येयली रे म्हणून लोक बरो एन्जॉय जातालो तेन्ना न्हू. न्हू सो कोंकणी आवय आपल्याली कोंकणी आणि मराठी आपल्याली मावशी. मावशी. हॅरिसांक जो पळय बोवाळ पळय चलता म्हणजे जे कोण कोंकणी विरुद्ध मराठी करतात आणि ही गजाल समजुपाक जाय की कोंकणी आणि मराठी दोनूय आमच्योच. कोंकणी आमची आवय, मराठी आमची मावशी. आमी मराठीक हेट करना, मराठी आमकां तितलीच. हांवें मराठी केन्ना हेट केलें ना. मराठी पाव तुका हांवें हावजान पासून म्हणून दाखयलें रे रे पावसा तुला येता पयसा पयसा जाला मोठा पावस जाला मोठा म्हणून. आमी मराठीचेर कोंत्र न्हू, हय पूण ती मगे मावशी मावशीची म्हणजे कोंत्र जावपा आतां आवय ती आवय आवय ती कोंकणीच. हय कोंकणी आवय म्हणून मानूंक अरे तूं हाल्या तरी महाराष्ट्रान गेलो आनी महाराष्ट्रा वचून न्हू तरी कोंकणी आपल्याक माय म्हणल्यार तूं दोताय ते दोताय परत सोपटे पार्सल करून धाडटले. हाल्या तूं तरी कर्नाटका गेलो, कर्नाटका तुका कोंकणी आपल्याक कोंकणी मायभास म्हणल्यार दोताय ते तुका. हां देखून तुका हांव सांगता, आमगेली हे गोंया मुगेली आवय ती कोंकणी आनी तेका लागून हांव पळय कितें जगोलां. हांवें पळय कितें केला तो म्हगे कोंकणी बूक आहा तेतलो तेतूंत आसा आनी हांव न्हू जाल्यार तें जावपाचें ना. पूण प्रॉब्लेम कितें आहा, लोकांनी म्हाका खूब सपोर्ट केलो, लोकांनी म्हाका जायत सांबाळ्ळो. तेन्ना कोणाल्या घरांत गेलो जाल्यार म्हाका थिंगा लिपोवन दवरलो. म्हाका जो टायमाचेर चीफ मिनिस्टर आसलो तेणें म्हाका शूट एंड सायड ऑर्डर काडली, हेलिकॉप्टर घातली, 10,000 पुलीस घातली हिंगा दवरपा म्हाका. आनी म्हाका तेन्ना 5 चेडवां हाडले आनी एकूच बाप जाला, एक पूत. तेका देवन 2 दीस चयलें हांव अंडरग्रावंड. तें हांवें कितें केलें तो म्हजे बूक आसता जाता. पूण जे टायमाचेर हांव तो तितून पडलो म्हणटकूच म्हाका संपलोलो डॉक्टर विलीस म्हगे गुरू पॉलिटिक्स तेणें म्हाका पॉलिटिक्स हाडला. समजला न्हू. म्हाका पॉलिटिक्स येना रे व्हडलें. म्हळ्यार पॉलिटिक्स म्हळ्यार कित्याक पॉलिटिक्सान गेल्या मरे म्हाका कित्याक म्हाका लोकांची सेवा करपा जाय इतलेंच. तुमी म्हणटा की पॉलिटिक्सांक वचून सुद्दां तुमकां सोशल सर्विसेस सोडपाक नाका. पॉलिटिक्स इज अ डिफरंट पार्ट, सोशल सर्वीस आसा ती चालू. आज म्हाका बार्देसांसून हुंच्या आगे गोंयांत जाय तें व्हडलें चेजलबाब हे पार्ट आमकां जाय पडायचें. आतां आमगे हांव बसलो आमकां तरी लोकांक जाय जाल्यार हांव निवडून येतलो, नाका जाल्यार घरा वयतलो, प्रॉब्लेम काय ना. पूण अप एंड डावन पॉलिटिक्स वॉट हॅपन, पॉलिटिक्स म्हणटा मरे अप एंड डावन जाता. ओके तुमी जशें स्टार्टिंगाक म्हणिल्लें की इट इज ऑलवेज अ चॅलेंजींग टास्क. आमी फुटबॉलाचेर तेन्ना उलयताले, पूण पॉलिटिक्सय म्हाका दिसता वेगळें ना. अप एंड डावन इज पार्ट ऑफ लायफ, अप एंड डावन इज पार्ट ऑफ तुमकां आवड आसा. आमी एक हिंगा कार्नावाल ईव नायट डान्स करताले, अजून तोच कोता आमचो भाव कॅनेडी कोता आतां. पूण तें तितलो जायना. हांव करता तेन्ना 10,000 ते भाशेन लोक जातालो डान्साक. आनी त्या डान्साक आमचो राणे बाब गेस्ट ऑफ चीफ गेस्ट. प्रताप सिंग राणे काय विश्वजीत राणे? तेन्ना भुरगो. हां ओके, लॉंग बॅक. राणे बाब तेन्ना चीफ गेस्ट आनी लुजन बाब तेन्ना गेस्ट ऑफ ऑनर दोगांय. ओके डान्स जालो. चवथ्या दिसाक हांव गव्हर्मेंट उडयतां, गव्हर्मेंट डुयलें. आनी तेन्ना म्हाका तुमी प्रेसान विचारलें हर चर्चिल कितें
तुम्ही राती बरे दासा घाल्ले काल पयच्या राती तुमचे चीफ गेस्ट हांवें तेन्ना तांकां एक सांगलें इन पॉलिटिक्स नो फ्रेंड्स नो एनिमी केन्ना हें उतर केन्नाचें मुगेलें 1990 इन पॉलिटिक्स नो फ्रेंड्स नो एनिमी म्हणटें हें डायलॉग म्हजें आणि 35 वर्सां जाली तरी तो तुमचो जो पळय डायलॉग आसा तो अजुनूय गाजता आणि तो आमी लायव्ह एग्जाम्पलूय पळयता सदां. आनी पयर तो शरद पवार सांगता इन पॉलिटिक्स नो फ्रेंड नो एनिमी म्हजो डायलॉग तो तुमचे कडल्यानूच शिकला. हांव म्हणा पूण तेणें मारला तो मुको शिकला तें हांव नको पूण हें डायलॉग म्हजें पयलें मोकोडे विचारलें आरे बाबा तुमीच प्रेसान विचारलें आरे जेजेल तूं कितें रे पयर तुमी तेका दासा काडला हें केलां हांवें तेन्ना सांगलें तेका इन पॉलिटिक्स नो फ्रेंड्स नो एनिमी आनी आतां व्हडलो सिनियर लिडर पासून उजार करता सो इट इज अ फॅक्ट. नो फ्रेंड्स नो एनिमीज पूण सद्याक आतां बीजेपी गव्हर्मेंट आसा बीजेपी गव्हर्मेंटाचें काम तुमी कशें पळयतात कारण तुमी ऑलरेडी दोन एग्जाम्पल दिल्या की तांणी डेव्हलपमेंट आपल्याला कंटिन्यू केला फाल्यां तुमकां अगेन्स्ट बीजेपी सांगा बसपाक जाय. हांव तुका एक सांगता म्हाका हांवें तुका सांगपाक नाका लोक तुमकां सांगतलो तें काम कशें आनी कितें म्हाका न्हू म्हज्या तोंडांतल्यान म्हाका कितें फरोज काणाका हांवें तुका सांगलां हांव कोणाचे एगेन्स्ट उलोवपाक म्हाका नाका आनी म्हाका कितें सांगपाक नाका जो पळय कितलो डेव्हलपमेंट जाला कशें जाला तो लोक सांगतलो म्हाका कितें जाता लोक जाणा सगळे लोक जाणात आणि म्हाका दिसता जसो जसो वेळ येतलो तशें तशें लोकच आमकां दाखोवन दितले की चर्चिल बाबान जें पळय उलयलां तें सारकें आनी जरी आमी चर्चिल बाबा बरोबर आसात तरी इतले सामके बरोबर आसात की ताका आमी परतून एसेंब्लीक धाडटले काय ना हें आमकां रोखडेंच कळटलें. अजूनय तुका सांगता हांव आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीक म्हज्या वचोन तुज्यान चोवपाक जाता जो पळय हांवें डेव्हलपमेंट केला आनी तेज हाडल्यान कितें जालें जाल्यार तुमी पळोवया कितें वस्त जालें म्हूण म्हाका दाखोवया कसली वस्त जाल्या म्हूण दाखोवया म्हाका. आनी जेन्ना हांवें एकूच थंय तो कोरमणीचो ग्रावंड सारको केल्लो तो पळय ते काँग्रेसान आतां हांवें कॉमेंट्स करपाक गेला हांवें तो एक हेल्थ सेंटर गेल्लो सारको तो हेल्थ सेंटर आयज जावपा जालो हांवें नाविल्या आसतना हेल्थ सेंटर बांदून कितें आयज कितले लोकांचें हें जाता जे वस्तू कितें आहा त्यो वस्तू करपाक तुका मन आसपा जाय लोकांचें मोगाचें लोकांक काम करपाक ती काळजां आसपा जाय. पॉलिटिक्स पळय म्हणटा ती लोकांक सेवा करपाची आमी तेमगेले एक चाकर maybe I am going to the minister, maybe I am going to MLA, but I am not a big. आमी तेंगेले चाकर लोकांचे हें मानून घेवपा जाय तें समजता न्हू लोक आसा म्हणून आपूण ऑफकोर्स लोक येल्यार हांव खंय आहा आनी हांव तुका सांगता आमगे बाळाले जो मोगा लोक न्हू म्हाका केन्ना दिसतलो ना केन्ना दिसतलो ना. आनी म्हाका दिसता हें स्टेटमेंट जें तुमी दिलां तें दोन मनशाक सदांच चड लागता एक म्हणजे जो कोण पॉलिटिशियन आसा ताका आनी दुसरो आर्टिस्ट आसा ताका कारण without audience there is no artist and without voters there is no politician. So हे स्टेटमेंट तुमचे आमी हांगा आयकून आनी हाजेर एक बारीकशें कन्क्लुजन करून आमी हें सोंपोवया आनी तशें हांवें पयलींच म्हणलां की 2027 आमकां कळटलेंच पूण ताज्या पयलीं चर्चिल बाब आलेमांवान जें कितें पळय इतिहास आसा आनी जें कितें भविश्य आसा ताजें एक समीकरण सारकें करून आमकां ह्या आयच्या इंटरव्यूवाक सांगलां. देव बरें करूं. पळयत रावात RDX गोवा आनी गोंयचें राजकारण ओन्ली विथ साईदत्त कामत.